बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमचे खातीर बाळूक जाल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमची सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. भयणी भावांनो, सगल्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार. ह्या देव मंदिरान तुमकां पळोवन आमी खुशाल. आज मिसांत बेनेदिता मिरांदा ई वेगस हे आमचे भयणी पासत मागता. तिची गोची आज पयल्या म्हयन्याचो उगडास करतात. आमचे भयणीक बेनेदिता मिरांदा हिका स्वर्गीच्या बापान आपल्या पुनर्जिवनपणाची बागेली कर म्हूण मागतना आज दुसरें इंतेसांव ह्या मिसाचें जोझेफिना डिसोजा हे आमचे भयणीक 2 वर्सां भरतात. दुसऱ्या वर्साचो उगडास तिची गोची करतात. मागुया जोझेफिना बसत तिका स्वर्गीच्या बापान आपले शांतींत घेवंक. तशेंच मागुया आज आपलो वाडदीस समारंभतल्या बसत पाउल सिकेरा, स्टीवा फेर्नांडीस, रॉक जॉर्ज आपलो वाडदीस करतात. देवाचो आशिर्वाद तांचेर आनी आपलो वाडदीस समारंभतल्यांचेर. तशेंच आज लग्नाचो वर्शीक दीस वेडिंग एनिवर्सरी करतात. आमचो भाव जॉन आनी भयण आंतुनेता मोन्सरात वयतीयांतली तांचे बसत मागुया तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद. आयज बाबा भयणीनो आमी परब करता भाग्यवंत इस्तेवांव पयलो रॉक शास्त्री. काल परब समारंभली आमी सासनीक रायाची ताच्या जल्माची. आज आमी परब समारंभता ताचो एक विस्वासी सोल्जर, ताचो एक विस्वासी झुजारी जाणें आपल्या रोगतान ताका गोवाय दिली. काल आमी परब केली देव मनीस जाता, मनशा रुपान आमचे मदीं दिश्टी पडलो. आयज आमी परब करता ताचो झुजारी जेजूचे मोहिमेंत भितर सरता, स्वर्गराज्यांत भितर सरता, रोगशास्त्राचो मुकूट घेता. पवित्र भास खुशाल भाग्यवंत इस्तेवांव द फर्स्ट मार्टर ताची परब करूं आनी जेजूच्या बऱ्या खबरीच्या गोवायची जाणें जेजूक गोवाय दिता आसतना आपलो जीव दिलो आनी जीव दिता आसतना आपल्याक फातरायतल्यांक ताणें बक्षिलें, तांकां बक्षणी दिलें. आमी असले वातावरणांत आमचें क्रिस्ती जिवीत जियोंक ह्या मिसांत सगल्यांक आमकां कृपा मागुया. आनी हो नातालांचो काळ जेजू सांगताक आनी एकामेकाच्या एकचारान सारूंक कृपा मागुया. सांगताक म्हणुया हांव पातकी सोरपोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून पायटा दारून पयस सोडून हांवें सायटी बांदता. सदां संपार बरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोरपोदवेदार देव आमची काकलूत करून सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Sonia
मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती तेच्या इश्टाक संवसारी सर्वेश्वरा देवा स्वर्गीच्या रया सुबेदार देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिव्य आसा तुझ्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाकणटा सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुम्या देवा देवाचे शेळे तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोस पवित एकलोस ईश्वर एकलोस परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. इश्तेवा भशेन जेजूक गोवाय दिवंक आनी आमचेर चूक करतल्यांक बोगसूंक आमकां उदार काळीज दी म्हूण मागुया. प्रितीच्या बापा, आपणाक दोग दितल्यांक बोगसणे मागून बागयोन इस्तेवान आपलो प्राण सोडलो आनी असो तो सासणाच्या जिविताक जल्मलो. येताच्या जैतिवंत व ताचो जैतिवंत मोग आयज समरमून आमच्या दुस्मानाक बोगसूंक आनी तांचो मोग करूंक आमकांय कृपा दी. आनी बेनेदिता आनी जोसेफीन आमच्या भयणांक तुज्या सासणीक वैभवान वांटो फावो कर म्हूण काल तिका येवन मागता. आमच्या सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक आमेन. दोन दुतांच्या इतिहासावेलें वाचप. इस्त्यो कृपेन आनी बोलान भरून लोकां मदें व्हडल्यो खुना आनी विस्मितां करतालो. मुक्त जालेल्याच्या म्हणलेल्या देवस्थानांतले थोडे जाण तशेंच कांय जाण सिरेनकार आनी अलेक्सांद्रियाकार आनी त्या भायर सिलिसेचे आनी आजेचे थोडे जाण उप्रासले. ते इस्तावा कडेन विवाद करूंक लागले. पूण तो जाणवायेन आनी आत्म्यान भरून उलयतालो देखून ताका फुडो करूंक तांचे लागीं घडोनासलें. हें आयकून तांच्या काळजांत राग शिजतालो आनी ते ताचेर आड दांत किर्लूंक लागले. पूण इस्त्यो पवित्र आत्म्यान भरून स्वर्गाक तेलून पळोवंक लागलो आनी ताणें देवाची महिमा देखली आनी जेजूक देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो पळयलो. आनी ताणें म्हटलें, पळयात, स्वर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशाचो पूत देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो म्हाका दिश्टी पडटा. पूण तांणी व्हडल्यान हुयेली मारल्यो आनी कान बेरे केले आनी सोगले ताच्या आंगार गेले. उपरांत ताका शारा भायर घातलो आनी फातरांनी मारलो. आनी गोवायांनी आपली आंगावली एका तरणाट्याच्या पांयाशी दवरली. त्या तरणाट्याचें नांव सालू. इस्त्याक फातरांनी मारलो तेन्ना ताणें अशें मागणें केलें, सोम्या जेजू, म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घे. देवाचे उतरी. देवाचे ओळखार. आमचो जबाब, तुज्या हातान बापा घालता म्हजो आत्मो. सगळीं म्हणुया, तुज्या हातान बापा घालता म्हजो आत्मो. तूं म्हजें कडप, तुजेर म्हाका तार दी. तूं म्हजो किल्लो, तुजे भितर म्हाका आसरो दी. खरेंच तूं म्हजें कडप, खरेंच तूं म्हजो किल्लो. तुज्या नांवा खातीर म्हाका चलय, म्हाका वाट दाखय. जबाब, तुज्या हातान बापा घालता म्हजो आत्मो. तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तुजे भायर म्हाका सोडवून ना. सर्वेस्परा, विस्वासी देवा, तुज्या मोगा खातीर हांव आनंदान भरतलो आनी मुरगळटलो. जबाब, तुज्या हातान बापा घालता म्हजो आत्मो.
म्हाका पिडापीड दितोल्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. तुजें दर्शन म्हाका दिवन तुज्या चाकराक संतोश बरीत कर. तुजे माय मोगान म्हाका सोडय. जबाब, तुज्या हातान बापा घालता म्हजो आत्मो. उबी रावया. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. सर्वेस्पर आमचो देव, तो आमचो उजवाड. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या धोरणदूतांक म्हणलें, मनशां थंय शिडूक रावात. ते तुमकां धरून धोर्म सोबेन व्हरतले आनी आपल्या देवस्थानांनी तुमकां जेरबोन मारतले. म्हजे पासत राजा बादशाया सुरशे तांच्या आनी ओन भावार्थ्यांच्या फुड्यांत तुमी गोवाय दिवचे खातीर तुमकां व्हरतले. पूण तुमकां धरून दितूच कशें आनी कितें उलोवचें तें चिंतू नाकात. कित्याक उलोवंक जाय ते तुमकां ते घडयेर कोडीत जातले. कित्याक उलयतले ते तुमी न्हय, पूण तुमच्या बापायचो आत्मो तुमचे उद्देशी उलयतलो. जिवेशी मारूंक भाव भावाक आनी बापूय पुताक धरून दितलो. पूत धुवो आवय बापायचेर उपरासून तांचो प्राण काडूंक लायतल्यो. म्हज्या नांवा पासत सगलो लोक तुमचो द्वेस करतलो, पूण शेवटाक पर्यान थीर रावत तोच तारण जुळतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज आमी भाग्योन इस्तेवांव प्रथम रोगशास्त्री हाची परब करता, द फर्स्ट मार्टर. आनी पवित्र सभा खुशाल आज ही भाग्योन इस्तेवांवची परब करूं. भाग्योन इस्तेवांव धर्मदूतांची शिकोवन घेवन जेन्ना भावार्थाक वेंग मारता, खुशालकायेन होच भावार्थ दुसऱ्यांक वांटूंक वावुरता. ग्रेग भाशेक तो खूब हुशार आसलो आनी ग्रेग उलयतल्या लोकांक, ग्रीक भास उलयतल्या लोकांक भावार्थाची खबर तो थांबून आसतना सांगतालो. इस्तेवांचें काशेलेपण जावन आसलें. जो भावार्थ ताणें आपणायल्लो तो भावार्थ दुसऱ्यांक दिवंक सोदतालो. आनी ह्या भावार्थाक गोवाय दितना, ह्या भावार्थाक साक्षी दितना आनी जें कितें वांकडें जुदेव लोकां मदें चलतालें ताचेर निशेध मारतना ते ताका दोत्तात, फातरायतात, मारतात. आनी असो इस्तेवांव पयलो मार्टर भावार्था खातीर
आपलो जीव दिवंक. देवदूतांचो इतिहास भाग्यवंत इश्टेवांची बारीकसाणीन खबर दिता. तातूंतलो कुडको तुमी आयज आयकला. ताका मारलो तेन्ना तांणी मारतल्यांनी आपले कपडे सावलू जो मागीर भाग्यवंत पावलू जावचो आसलो ताचे पांयाशी दवरलेले. सावलू तेन्ना तरणाटी. सावलू तसलोच उर्बेन बोललो जुदेव आसलो आनी जुदेवां मदें कसलोय नवो प्रचार कसली नवी खबर आयकूंक ताका पुरान बरें दिसनासलें. आनी देखूनच तो क्रिस्तांवांक पिडापीड दिवंक चिटी घेवन दमास्कस वेतालो. आनी ताका थंय जेजू मेळटा आनी तो जेजूचें विचून काडलेलें आयदोण जावंक पावता. आनी जे भाशेन उर्बेन इस्तेवांव जेजूची बरी खबर जुदेवांक परगट्टालो तसलेच उर्बेन भाग्यवंत पावलूय आपुणूय परगटूंक पावता. सांगतात इस्तेवांव उदार आसलो. ही वॉज अ जेनरस पर्सन. आनी ताचें उदारपण ताच्या क्रिस्ती भावार्थाचें एक खाशेलेपण जावन गेल्लें. उदारपणान तो दुसऱ्यांची सेवा करतालो. उदारपणान आपल्याक देवान दिल्ले गूण पवित्र सभे पासत द फर्स्ट क्रिश्चियन्स पवित्र सभे पासत वापरतालो. आनी देखूनच भाव भयणीनो दुसरे जुदेवांक जे खरेंच जुदेव धर्माचे राखणदार कशे आसले तांकां राग येतालो. इस्तेवांव जेजूक गोवाय दिवंक मेलो. आनी मरतना जे भाशेन तुमी आयकलां आपल्याक मारतल्यांक ताणें बोगसणी दिली. जे भाशेन जेजून कुर्सारतान म्हळें बापा बोगूस सांगा ते कितें करता तें नकळत इस्तेवांवानूय तशेंच म्हळें बोगूस सांगा. कित्याक ताणें ताका फातरावन जिवेशी मारलो. तांकां दिसलें इस्तेवांव जुदेव धर्मांचेर आड आनी ताका लागून ताका मारलो. पूण मारतना ताणें आपल्या दुस्मानाक बोगशिलें. ताचे पातोक तांचेर थापू नाका म्हूण मागणी केली. भाव भयणीनो भाग्यवंत इस्तेवांवची परब आमकां कितें शिकयता. पयले सुवातेर जो भावार्थ आमकां आमच्या बावतिजमाच्या दिसा मेळ्ळा त्या भावार्थांत आमी वाडूंक जाय. वी मस्ट ग्रो इन आवर फेथ. दुसरे सुवातेर इस्तेवां भाशेन आमच्या भावार्थाक आमच्या उतरांतल्यान आनी आमच्या जिणेंतल्यान गोवाय दिवंक जाय. आनी तिसरे सुवातेर भाग्यवंत इस्तेवान जे भाशेन बोगशिलें आमचे चूक करतल्यांक आमी बोगसूंक सदांच तयार आसूंक जाय. जायते फावटी आमच्या मना काळजांत राग घेवन दुस्मानकाय घेवन आमी वर्सांची वर्सां जियेता. आमकां सगल्यांक भाव भयणीनो ही कृपा मागुया. आमी आमचे चूक करतले भाव भयणांक काळजांतान बोगसूंक आनी अशी आमी खरेंच जेजूची उर्बे बरीत गोवाय जावं. तर ही कृपा हे मिसांत आमच्या अवताराचेर येतल्या जेजूक जाणें इस्तेवान गोवाय दिली ताचे लागीं मागुया. पेटवून आमी गायन गावया. रुपये मागार मागिनाय. C30 पान 40 C30 पेज 41. Tu
भयणी भावांनो, आमचें बलिदान सोरपोतवेदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागून हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोडणीक आमच्या पवित्र आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवन बोमोगाळ बाप्पा आमा मनशां पासत आमच्या सुमयाक गोवाय दिवंक भाग्यो दिसत्यो आपलो जीव दिवंक फाटीं सरलो ना. विश्वासी शिसाचो मोग समरंभून जेजूच्या अप्रमीत मोगाचें बलिदान आमी तुका आतां समर्पिता. ह्या बलिदाना वरवीं जेजूक गोवाय दिवंक आनी कोश्टां दोगदां मदें लेगून ताका विश्वासी रावंक आमकां बळ दी. आनी बेनिदितान जोझफीन आमच्या भयणाक सर्गीच्या वैभवाचो परजोड फाव कर म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमची सभे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक वार्ता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. बरें अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपोतवेदार आनी सासणाचे देवा सोर्बुकाळी आनी सोर्बता आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो तुजो अनंत सोब मनीस जालो आनी आमच्या किरकोळ गिन्यानाच्या दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटून वचूं आमची काळजां. देखून आतां दिवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोर दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बाप्पा करस तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसात समोर पोवची. तेसपरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात म्हज्या रगताची कास. नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत पातकेंचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास
तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दीन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रोगात शेवतेल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायी मागता. सर्वेस्परा तुज्या दोगूय चाकोरनी बेनेदिता आनी जोसेफिना हांची काकूत कर. तांकां दोगांयकूय ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली. जशीं पवित्रस्नाना वरवीं जेजू बराबर ती मेली तशींच ताचे बराबर तीं दोगांय पुनर्जिवंत जावं. पुनर्जिवंतपणांचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट चडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माय संगती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्मतान सरकाळीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बाप्पा सरबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक जेजूचो जैतिवंत झुजारी कसो स्तेवांक सर्गीचो वैभव अनुभवूंक पावलो. आमी सगळीं जेजूके संवसारांत गोवाय दिवन सासणाच्या जिविताक पावूंक ताणें शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारून म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी अशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचे चल्यांक मुशिता तुज्या आमची पात्रां मुगोस आनी आमकां आदारांत पडूं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो मनशान उतरयता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मुतांक उलय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र विचार भावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूं सिकाय कोटान सांबाळ. तुजी येता राजूर चलयता सासणाच्या ससनांक जिवन जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडिल्ले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडिल्ले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडिल्ले आमकां शांती दी. आपल्या उतरांतल्यान आनी आपल्या रोगतान सेवान गोवाय दिल्लो जेजू बाळूक जावन आमकां सर्गींच्या दायजाचे एडदिरी करूंक आयलो. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ताच्या जेवणांत आतां वांटो घेतली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजी उतोरी उच्चार म्हाका फावना पूण तुजें काच भावार्थाचे दोळे जेजूक आमच्या काळजान शेवतना गायन गावया. D5 40 आणि 9 D5 पेज 49. Ci
प्रार्थूया. स्वर्गीचे बापा, दोन दुतांनी नेमलेलो तुजो प्रधान सेवक भाग्यवंत सेव पवित्र सोबेत उर्बेन गोरजेवंतांचे चाकरेक लागलो. ताच्या समारंभा समयार आमची सोडवण करचे खातीर जल्मल्ल्या तुज्या पुता जेजूची कूड आनी रगत आमी घेतल्यान. हे देण्या पासत तुका दिन वाचून आमकांय आमच्या भाव भयणांची सेवा चाकरी करूंक उमेदीन बोर आनी दुस्मानाक भोगसूंक आमकां आयती कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आज 11 वरांचेर एक आमची भयण अंतरल्या केवणे तिचो इंतेर आसा 11 वरांचेर. आनी सांजे 3:30 वरांचेर लग्नाचे मिस मॅक्वीन आनी डॉरिस. आज सांजे 7:30 वरांचेर आमचो तियात्र तालें लोक. हे तियात्राक तुमी सगल्यांनी वांटो घेवंक उलो मारता. आमी फकत 100 रुपया तिकेट दवरल्या. तुमी येवन तातूंत वांटो घेवंक आमची खोशी. 7:30 वरांचेर सुरू जातलो हो तियात्र बरयला जॉर्ज फेर्नांदीस ह्या आमच्या भावान. आनीक एकदम बरो अशें म्हणटात. वांटो घेवया, थोडो वेळ सांगताक सारुया. फाल्यां दुयेंतींक मीस दवरला. 9 वरांचेर दुयेंतींक मीस आसतलें. आमचे दुयेंत तशेंच पिडेवंत आशिल्ले भाव भयणांक घेवन येवया. आनीक खेरीत माखणी पिडेवंतांची आमी सेर्मांव जातूच प्रवचन जातूच आमी सगळे दुयेंतींक ह्या पिडेवंतांची माखणी दितल्या. आमकां पवित्र गोराब्याची परब आयतारा दिसाक सगळीं आमी बरे भशेन वांटो घेवया. होली फॅमिली फिस्ट ऑफ होली फॅमिली. आमचेय गोराबे देवाक भेटूंक आनी पवित्र गोराबे जावंक मागुया. तशेंच मोदयान रातीच्या मिसार
आमी आमच्या उत्सवीक वर्साची उक्तावणी करतल्या 480 वर्सां आमच्या इगोजेक भरतात. हो समारंभ जानेराचे पयलेर ते डिसेंबराचे 31 पुरान एक वर्स आमच्या भावार्थाची यात्रेचो आमी याद करतल्या. सगल्यांनी वांटो घेवंक आमी तुमकां सगल्यांक उलो मारता. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं तुमचे सवय आसूं आनी सर्पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून आमेन. वचून येयात, गोवायकी आनी बोगसणे दिवन क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार मिसाच्या शेवटाक गायन गावया. एज 4 बोकड्या राखण्याचें गीत पान 108 एज 4 पेज 108.